एक बॉम्बेचे गँग काल परच्या दिसा सांजे ते म्हापसा येवन तेंच्यांनी एके बायलेक गोल्ड दिता म्हणून सांगून पयलीं तेंच्यांनी सांगलें तिका आपूण मुथूट फायनान्स आसा त्या कंपनीचो जनरल मॅनेजर म्हणून आनी बायलेचो आवाज काडून तेणें फोन केलो आनी सांगलें आपल्याक लग्नाक लागून 2 भांगराची कांकणां जाय म्हणून आनी त्या प्रमाणे ती बायल थंय पयशे घेवन येयल्या नंतर तिका वयर धाडलो वच म्हणून आनी तिजे कडल्यान तिका आडयली आनी फोर्सान तिजे कडल्यान 1 लाख रुपया घेवन पळ काडलो. FIR केल्या नंतर ती CCTV आनी तेजे नंतर हॉटेल चॅकींग रूट चॅकींग सगळं करून आयडेंटिफाय करून ताका काल आमी कलांगूट एका हॉटेलांतल्यान धरलो. धरल्या नंतर तेजे कडल्यान कॅश मोबायल आनी ते जी गाडी तेंच्यांनी वापरलेली बॉम्बेच्यान गोंया येवपाक ती आनी तेज्या सकट आनीक 4 लोक अशे 5 लोकांक अरेस्ट केल्लेले आसा. आनी तितूंतलो मेन एक्यूज जो आसा तेजेर ऑलरेडी थंय ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लेले आसा आनी असल्या केसींनी तो सामको खूब एक्सपर्ट जाल्लो आसा. हालींच तो बॉम्बे जेलींतल्यान सुटलेलो. तो जेलीन आसलेलो जवळ जवळ 9 केसी तेजेर ऑलरेडी इंटरस्टेट गँग घेवन तो आसा आनी त्या दिसा सुटल्या नंतर रोखडोच तो गोंयान येयलो करपाक.